फिलिंग जाता आज वास्को कॉन्स्टिट्युएन्सीचो आमदार म्हणून म्हज्या कॉन्स्टिट्युएन्सीन आज नॅशनल गेम्साच्यो वुमन फुटबॉल मॅचीस आज इनॉग्रेट जाली, आज सुरवात जाली. पयली मॅच हांगा मणिपूर आनी झारखंडा भितर चालू आसा आनी खूब बरें दिसता. फुटबॉल आनी गोंयकार हे दोन एक विभिन्न भाग ना अशें, म्हणजे एकूच अशें आमी मानतात आनी आमी सदांच मानता की आमी जगतात फुटबॉला खातीर अशें स्पोर्ट्सान आमी सदांच मानतात. आनी त्यो स्पोर्टिंग मॅचीस आज हांगा जाता तिलक मैदानाचेर. हांव सगळ्यांत पयलीं देव बरें करूं म्हणटा आमच्या ऑनरेबल CMाक प्रमोद सावंत सराक की त्यो नॅशनल गेम्स आमकां हांगा हाडल्यो म्हणून. तशेंच हांव देव बरें करूं म्हणटा की आमचो स्पोर्ट्स मिनिस्टर जाणें आपणें पर्सनल सुपरविजन म्हणून प्रत्येक ग्रावंडार बारीकांतलो बारीक डिटेल पळोवन आज तांणी आज हो ग्रावंड आज रेडी केला. हांगाच न्ही जाल्यार श्यामाप्रसाद मुखर्जी आसात, नाल्यार बांबोळीचो ग्रावंड आसात, नाल्यार बेणावलीचो ग्रावंड आसात, फातोर्डा ग्रावंड आसात, हे सगळे पर्सनली सुपरवायज करून आज आमकां हो ग्रावंड पळयात. तिलक मैदान हरशींच सुंदर आशिल्लो, तो आतां इतलो सुंदर जाला की आज खूब बरें दिसता. आनी ही सगळ्यांत मोठी संदी आमच्या मुरगांवच्या लोकांक गोंयकारांक पळोवपा खातीर आज वुमन फुटबॉल आज जी बायलां वुमन फुटबॉलर जावपाक सोदता जाल्यार तांकां उत्सुकता आसा, तांणी आज पळोवपाक शकता. ही खंय तरी फुडली आमची इंडियन टिमीची प्लेयर्स आसतली आनी त्या खातीर आज जेन्ना ह्यो म्हज्या कॉन्स्टिट्युएन्सीन सुरवात जाता म्हाका खूब उमेद दिसता. आनी हांव सगळ्यांक देव बरें करूं म्हणटा आमच्या ऑनरेबल प्रायम मिनिस्टर जाणें कालूच नॅशनल गेम्साचें ऑफिशियल इनॉग्रेशन केलें की तांणी गोंयचेर आमच्या सरकाराचेर विश्वास दाखयलो आनी ह्यो नॅशनल गेम्स आमकां गोंयांत हाडपाची संद दिली. आनी आज आमी पळयतात की जे ऑनरेबल प्रायम मिनिस्टराचें विजन आसा, जी एक अंडर खेलो इंडिया दरा फिट इंडिया दरा की आमचे स्पोर्ट्समॅन जे आसा ते खूब फुडें पावपाक जाय म्हणून तांचे खातीर जाता तितली सवलत तांणी आज पुराय केल्या. आनी कालूच जेन्ना आमी पळयताले की म्हणजे 800 कोटीचे स्पोर्ट्स बजेट आशिल्लें तें आज 2,500 कोटीचेर व्हेलां. म्हणजे कितल्या स्पोर्ट्सार स्ट्रेस केला आमच्या ऑनरेबल प्रायम मिनिस्टरान दिसता. आनी काल आनी बरें तांणी एक डिक्लेअर केलें की 2013 जी यूथ ऑलिम्पिक्स जावपा आसा नाल्यार 2036 जी ऑलिम्पिक्स जावपा आसा ताजे खातीर दोनूय ह्यो होस्ट करपा खातीर इंडिया इज रेडी म्हूण ताणें आज सांगलें. आनी हांव देव बरें करूं म्हणटा की आज आमचो सगळो भारत देश आज आमी इवन एशियन गेम्स पळय जाल्यो तातूंत आमी पसून पळयलां की अरावंड 107 मेडलां आमच्या कंटिंजंटाक मेळ्ळी. हें सगळें दाखोवन दिता की आमचे ऑनरेबल प्रायम मिनिस्टर रायट दिशेन आमकां सगळ्यांक व्हरता. आनी त्या खातीर आज जेन्ना ह्यो मॅचीस हांगा जाता तेन्ना खूब उमेद दिसता. ताजे बाब गोंयकाराक गोल्ड मेडल बीन मेळ्ळें ताजेर कितें सांगता? कालूच आमी पळयलां की बाबू गांवकार हो आमचो गोंयचो नेत्रावळीचो भुरगो ताका गोल्ड मेडल मेळ्ळा. म्हणजे इवन देशभरान आज स्पोर्टिंग एक्टिविटी खूब मोठ्या प्रमाणार आमचो सरकार प्रमोट करता. सेंट्रल धरा तुमी स्टेट धरा, आमचो युनियन मिनिस्टर अनुरागजी ठाकूर काल आशिल्लो. आनी सगळ्या क्षेत्रांत म्हणजे सगळ्या स्पोर्ट्सान आज खंय तरी वेगळेपण हाडपाचो हे सरकारचो प्रयत्न आसा. तांकां बऱ्यो बऱ्यो फॅसिलिटीज प्रोवायड आज केल्या. तांकां किट्स कितें जाय म्हणजे जितले तांकां हे दिलां म्हाका दिसता आज सगळे स्पोर्ट्समॅन ना जे भायर पसून आशिल्ले तांकां आज दिसता की आपुणूय कोण तरी क्रिकेटर जावचो, फुटबॉलर जावचो, एथलीट जावचो. आनी त्या दिशेन आज बरें काम चालू आसा. हांव बाबू गांवकाराक कालूच ताका कॉंग्रेच्युलेट केलें आमी, तो ग्रावंडारूय आशिल्लो. आनी खूब बरें दिसता म्हाका दिसता फुडल्या आनी नॅशनल गेम्स काबार जाता म्हणल्यार गोंयांत पसून खूब मेडलां मेळपाक आमचे इतले प्लेयर्स आमचे बरे आसा. आनी हांव सगळ्यांक शुभेच्छा दिता. आनी मेन म्हणटा आमच्या गोवा गव्हर्मेंटाक प्रमोद सावंत आसूं नाल्यार गोविंद गावडे सर आसूं आनी ताजी फूल टीम आसूं, तांणी खूब मेहनत केल्या. म्हाका दिसता 3-4 म्हयने प्रत्येक दीस ग्रावंडार वचप, फॅसिलिटीज पळोवप, तांकां बरें बरें करप, आमकां सगळ्यांक इनवॉल्व करप. म्हाका दिसता एक वेगळें वातावरण आज गोंयांत दिसून येता. आनी फुडल्या काळांत हे नॅशनल गेम्साचो इफेक्ट गोंयचेर 100% जातलो आनी हातूंतल्यान गोंयांतल्यान बरे बरे स्पोर्ट्समॅन तयार जातले अशें म्हाका. आयज वुमन्स फुटबॉल टोर्नामेंटाचें उद्घाटन जालें हांगा आयज टिलक मैदानार वास्को. आयज आमचे वास्कोचे आमदार चीफ गेस्ट आसलेले हांगा आनी हांव गेस्ट ऑफ ऑनर. खरेंच बरें दिसलें. 37 नॅशनल गेम्साची आयज वास्कोनी खंयच्या सुरवात जाल्ली आसा आनी एक बरी फुटबॉल मॅच झारखंड वर्सेस मणिपूर बरी चल्लेली आसा. आनी खुबशीं भुरगीं स्कुलाची आनी हायर सेकंडरीची येयलेली आसा ही गेम पळोवपाक. हांव मागता आमच्या वास्कोच्या लोकांनी घेवन असली फुटबॉल मॅची पळोवपाक येवपाचें, कित्याक आमी एक गोंय म्हटल्यार फुटबॉल लवर. आनी हांव मागता सगळ्या गोंयकारांनी सगळ्या वास्कोकारांनी अशी उर्बा दिवची भुरग्यांक जी आमची देशाची आमची इंडियेची भारताची जी भुरगीं खेळटा बरी खेळटा खरेंच पळोवपा सारकी आहा. तशेंच फाल्यां आमची मॅच आसा, फाल्यां आमचें गोंय खेळटा हरियाणा वांगडा. हांव मागता आमचे पूर्ण वास्कोचे मुरगांवचे लोकांनी तेंचो प्रतिसाद दिवपाक तेंच्यांनी गेम पळोवपाक येवचें.